प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला. ह्या वर्सा जी आमी शेती पडींग शेती जी आमचे टार्गेट असे 1 लाख करपाची, पूण खंय तरी पावसाक लेट जाल्ल्या कारणान आमी आयज 60,000 मेरेन हेचेर आमचे तरवो लावपाचे, जे 60,000 कंप्लीट जाता आयज आमची. आनी त्या हेचे वरसून ती 60,000 करपाक सुद्दां जो खर्च ती बाजू आमकां परवडनासली, तेका लागून खंय तरी शेतां पडींग उरताली. तेका लागून हे फावट आमी सराक लास्ट इयर सरान आमकां हेल्प केल्लो, परत ह्या वर्सा आमी तशेंच सराक मेवळे आनी सराक सांगले की हे फावटी आमी 445 केल्या ती अंदू 1 लाख करूंक सोदता म्हणून. खंय तरी पावसाक लागून आमकां डिले जाली आनी डिले जाता त्या कारणान आमी जी ओप्पाची शेतां आसली, म्हणजे ती 40-45 हजार आमची ओपन उडोवपाची आसली आनी उरलेली तरवो लावपाची आसली. ती ओप्पाची खंय लेट जाल्ल्या कारणान आनी लेट जाली म्हणटकूच जेन्ना तो सांजो जालो म्हणटकूच सुकणीं बिकणी येतात आनी ती खावपाक चड हे करतात. तेका लागून आमी तरव्याचेर भर दिलो आनी आयज आमची 60,000 एरिया कंप्लीट जाता. आनी हे करता आसतना सरान टायम टू टायम जेन्ना आमी 25 तारखेर मशीन हाडलेले प्लाविंगाक, तेन्ना सुद्दां सर आमच्या वांगडा रावन तेंच्यांनी ते प्लाविंगाचें हें करून घेतलेलें आसा. आनी ते जे 2-2 दिसांनी सर म्हाका फोन करून खंय पावला, आयचो दीस कितें जाला, आयज कितले मेरेन काम जाल्लें, हे सदांच अपडेट घेतालो म्हजे कडसून. आनी त्या हेचे वरसून आयज आमी लास्ट हेजेर पावल्ले आसा. तेन्ना सराक सांगले सर तुमी आयज विजीट दिया, आयज आमी लास्ट कंप्लीट करता हांगासर जी 60,000 एरिया आहा ती. आनी त्या हेचे वरसून आयज सर येयल्लो आसा हांगासर. नमस्कार, हांव डॉक्टर तारक आरोलकर. आयज आमी नासनोडा गांवान आसा. म्हाज्या बरोबर नासनोडा फार्मर्स क्लबाचे प्रेसिडेंट विठ्ठल नाईक आसात आनी बाकीचे सगळे शेतकरी आहात नासनोडचे. आयज एक बरें पळोवपाक मेळटा, जशें प्रेसिडेंटान प्रॉमीस केल्लेले ते आपूण हांगासर ही 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हांगासर कल्टिवेशना अंडर हाडटलो. पळोवपाक बरें दिसता, तेणी आपलो शब्द पूर्ण केलेलो आहा. 60,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशना अंडर हाडलेली आहा. तुमी हांगा पळोवंक शकतात, एक बऱ्यापैकी ग्रीनरी येयल्लेली आसा, सगळे पळोवपाकूय बरें दिसता आनी तरवो बरो हेल्दी जाल्लो आसा. हांव देवा कडेन मागता कितें हे अशेंच बरें जावचें आनी जेन्ना हेजे पीक हार्वेस्टींग आसतलें ते बरें हांकां उत्पन्न दिवपाचें करून. आनी गव्हर्मेंटा कडेन जे टॅक्नोलॉजी आसा, जी आतां मशिनरी आहात आनी जे इन्स्ट्रुमेंट आसात ते फार्मर्सांक प्रोवायड करपाचे, जेणे करून तांकांय एक मोटिवेशन मेळटलें फुडें बरें शेतां करपाक. कित्याक जेन्ना आमी पळयलां सपोर्ट मेळटा कसल्याय गोश्टीक, तेन्ना मनीस फुडें सरता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.